नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी म्हाका दिसता आज अशी मनशाची मुलाखत आसा ज्या मुलाखतीचे अख्खे गोंय म्हाका फाटले एक म्हयनोभर तरी वाट पळयता. ते म्हळ्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष मुगोचे ज्येष्ठ फुडारी आदले मंत्री दीपक बाब ढवळीकर. आदले मंत्री म्हणटना मातशें कुस्तार जाता. तर पूण ही कितें तुमी वॉट इज द स्टेटस ऑफ अलायन्स? हाऊ डू यू डिफायन द स्टेटस ऑफ अलायन्स रायट नाव? कारण तुमचे काम तर अशें चलना की अलायन्स नाशिल्ल्याच जमा, बट ऑन पेपर जर पळयलें जाल्यार तुमी अजून म्हणटात की आमी युती तोडली ना किंवा अलायन्स आसा. तुमी स्वता हे स्टेटस कशी डिफायन करतात? 2012 जेन्ना आमी निवडणुकी गेल्ले तेन्ना आमी प्री पोल अलायन्स केल्ले आनी प्री पोल अलायन्स केल्ल्या कारणान दोगांची जागा वाटप घेवन निवडणूक लडोवन आमी जिखिल्ले. सो ही निवडणूक 5 वर्सांची आशिल्ली. टर्म सोंपसर प्री पोल अलायन्साचे अलायन्स हें दवरचें लागता. पोस्ट अलायन्स आशिल्ले जाल्यार आमकां जाय तेन्ना आमी भायर सरतले आशिल्ले. जरी आमकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयले तर युतीचो एक धर्म म्हणून हो आमी पाळ्ळा. कोड ऑफ कंडक्ट जाले बरोबर आमचे केंद्रीय समितीचो निर्णय आमी रिजोल्युशन घेतले आनी आमी पाठिंबो काडून स्वतंत्र रित्या निवडणूक लडोवपाची आमी घोशणा करतले. सो तुमी म्हणटात की आतां एक उरली ती एक औपचारिकता उरल्या उरूंक जाय ती उरूंक जाय कारण ते प्री पोल अलायन्स आसा. लोकां मदीं एक उत्सुकता निर्माण आसता की पयलीं युती करून ह्यांनी दोगो दिलो काय कितें, कोणी दोगो दिलो हें लोकांक समजूंक जाय. आमी भायर सरूं ना, त्यांनी आमकां काडून उडयल्या हे लोक जाणटात. तरी पूण आमी हो धर्म पाळून रावल्या. हो युतीचो धर्म हो पाळचो लागता. ज्या दिसाक कोड ऑफ कंडक्ट लागता ताच्या दुसऱ्याच दिसाक केंद्रीय समितीची मीटिंग जातली आणि तुम्ही पाठिंबो काडून घेवन स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवपाची घोशणा करतले. दुसरी तुम्ही म्हळ्या की ताणी आमकां काडून उडयल्यात, आमी युतीचो धर्म मोडलो ना तोडलो ना. तांचो आर्ग्युमेंट असो आसा की तुमी जेन्ना तांचे मुख्यमंत्र्याचेर येदी व्हडले बाण सोडून दियात, मिसायल मारता सारकें काडून, तेन्ना ताणें कितलें सहन करप? ते म्हणटात की तुमी कॅबिनेटाचे सिनियर लिडर्स, कॅबिनेटांतले सिनियर मंत्री आनी तुमी तांच्याच मुख्यमंत्र्याचेर येदी व्हडले बाण काडून फातर काडून गुणी काडून मारतात. आमी सहन कशें करप? कितें तरी एक तुमी जशें म्हळ्यार औपचारिकता आसता तसो एक शिश्टाचार आसता न्ही काय म्हण, हो तांचो आर्ग्युमेंट. आमी गेले 5-4.5 वर्सां ह्या सरकारांत आसा. युती करचे पयलीं आमी सांगिल्लें की आमकां मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाय जाल्यार आमची ही युती फुडें व्हरुया हें नितीन गडकऱ्या कडेन आमी ठरयिल्लें आनी त्या प्रमाणे ताणें मुख्यमंत्री आमकां तो दिलो, युती जाली. पूण पर्रीकाराक केंद्र सरकारांत वचचें लागलें संरक्षण मंत्रीपद म्हणून. इट्स अ गूड, ताका बरें हें मेळटा फ्युचर आनी ताका कॅपेसिटी आहा तें करपाची. मागीर तो गेलो. त्याच्या नंतर जे डिस्टर्बन्स जालें, मनोहर पर्रीकाराचें नेतृत्व हें सगळ्या खातीर आशिल्लें, समान आशिल्लें, आदर आशिल्लो कितें, आनी एक आयकून घेवपाची ताची एक वेगळी श्रेणी आसता. वेगळ्या थैलीन तो आयकून घेवन तें काम करतालो. पूण जेन्ना 2014च्या एंडाक तो गेलो तेन्ना सुद्दां आमचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो तेंचे कडेन की आशिष डिसोजा मुख्यमंत्री करात आनी सुदिनाक उपमुख्यमंत्री करात. कित्याक फुडें आमी उतर दिल्लें फक्त 5 वर्सांची युती न्ही, आमी 10 वर्सां करुया. गोंय राज्याक एक नवे विकासाचें हें विकास हो कसो आसता हो दाखोवया. खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले काँग्रेसी वेळार जेन्ना आमी भायर सरले तेन्ना भ्रश्टाचार सगळो काबारूच केल्ले. म्हणून तर आमी हो निर्णय घेतलो, भाशा काबार केल्ली आनी ताका एक 10 वर्सां करीत चलोवन वेवस्थीत सगळें जाग्यार पडूंक जाय असो आमचो एक मनांत आशिल्लें. म्हणजे 10 वर्सां चलोवया युती. पूण अकस्मात तो गेलो, थंय आमचें आयकलें ना. खंय मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री अशें कर म्हणून त्यांच्याच कॅडरांतलो एक काडलो
ज्युनियर आनी मुख्यमंत्री पदार बसयलो. लास्ट कॅबिनेट जी मनोहर पर्रीकर आयली जाल्ली तेन्ना म्हाका सामको सांगलें ताणें की बाबा खातें बदलप हो करचो ना, असं तशेंच दवरतलो सगळें. पूण नवो मुख्यमंत्री आयलो, पयलें म्हजें खातें काडलें. कितें आतां खातें कित्याक काडलें तें तांकां खबर. आनी मागीर 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 अशें तुमचे कडेन डिस्कस केलें ना? कांयच करूं ना डिस्कस. इतली युतीचो धर्म म्हणजे एक बसून विचारूं जाय आशिल्लें बाबा आमी एक तर सिनियर लिडर बरे लिडर युती जावपाक जाय अशें ठरयिल्लें आशिल्लें जाल्यार ताणें तें डिस्कशन जावपाक जाय. ताका आपूण हाडपाक जाय आशिल्लो बाबा हें अशें करता आपूण हें सांगपाची तरी एक तरा आसता, माणुसकी तरी आसता, एक एलायन्स आसा बाबा आमी एक कडेन आसा. तुम्ही कितें म्हणटा? तुमकां मिडियांतल्यान कळ्ळें की तुमचें खातें काडून घेतलें? मिडियांतल्यान कळ्ळें. तरी पूण मनोहर पर्रीकाराच्या उतरार संरक्षण मंत्र्याच्या उतरार रावलो हांव. 13 डिसेंबराक पावलो 2014 बसताणे आपण सॉल्व करता सगळें. 13 डिसेंबर 2-3 गेले अजून कांयच सॉल्व करूं ना. थंय म्हाका पयलो अनुभव आयलो की हेंच्या मनांत कितें तरी घुसता, कितें तरी खतखत्ता. हेंच्या भितर कितें कळना की हांकां युती जाय, आमकां बरोबर वचपा जाय काय नाका. कितें आसता 3 वर्सां ती खुर्चेची हें चरबी चडटा पळय पावरीची, ती तुका खंय व्हरता ही कोणाकूच कळना. ती खुर्ची सोंपतकीच कळटा तुका खंय व्हरता ती. पण म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी म्हणटा कितें की तुमचें जें मंत्रीपद काडून घेतलें तें तुमकां ह्युमिलिएट करपा खातीर काडून घेतलें काय ताजे फाटल्यान आनी कितें तरी एक उद्देश आशिल्लो? मोठो 2.5 वर्सांक त्या खात्याक इतलो न्याय दिल्लो आनी इतले वर फुडें व्हेल्ले. गोंयभर म्हजें नांव जातालें, गोंयभर भोंवतालो हांव, नांव जातालें, सगळ्यांचें सहकार्य म्हाका मेळटालें. त्या खातीर तांकां तें पोटांत दुखलें अशें दिसता म्हाका. म्हाका जी पॉप्युलरिटी मेळटा त्या खात्यांतल्यान ती तांकां नाका आशिल्ली. आमकां एका तो फुडें त्रासदायक ठरतलो अशें तांकां दिसलें म्हणून तांणी काडलां. कारण तातूंत भ्रश्टाचाराचे आरोप ना, कोणाची कंप्लेन ना, कांय ना. तुम्ही म्हणटा फक्त ह्युमिलिएट करपा खातीर आनी तुमच्या लोकप्रियतेक भिवन काडला. भिवन काडला. ह्युमिलिएट हांव जायना. कोणी केलें आमकां ह्युमिलिएट जावपाक. तुमी जावपाच न्ही, तांचो उद्देश तो आशिल्लो काय म्हणटा? मे बी ते तांकां विचारपाचें. पण एक गजाल तुमी म्हणटात की 13 तुमकां सांगलें 13 डिसेंबराक बसया, मागीर 2-3 13 डिसेंबर जालें, कांयच जालें ना. तुमकां एक असो प्रश्न विचारपाक जाता की इफ यू फेल्ट दॅट दे आर डेलिबरेटली ट्रायंग टू स्कटल युअर प्रॉस्पेक्ट्स, तुमी तेन्ना कित्याक मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरले ना? सांगलें न्ही तुका, प्री पोल एलायन्स एक उतर आसता दिवपाचें, काही देवाण घेवाण ज्या वेळार आसता कितें तोडून दिवप सोंपें आसता, पूण तें जुळोवन फुडें व्हरप हें सगळ्यांच्या फायदेशीर आसता. गोंयच्या लोकांचें हित पळोवंक जाय. म्हजो स्वार्थ हांवें पळोवना. गोंयच्या लोकांचें हित कित्याक आसा? आमी भायर सरले, हें कितें केलें आमी? हें चिंतून आमी रावले. पोस्ट एलायन्स आशिल्ले आमी त्याच दीस आमी मोकळे करतले आशिल्ले, पूण रावचें लागलें आमकां. पळोवया तरी पूण म्हाका म्हणपाक 4 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी करून दीस काडले. तरी पूण सरकार हें चलूंक जाय 5 वर्सां खातीर आमकां कौल दिला आनी तुमी तें दिल्लें पाळूंक जाय म्हणून आमी थंड रावले. एक असोय आरोप जावपाक शकता की तांचे कडेन 21 आमदार आशिल्ले, तुमी फाल्यां पाठिंबो जरी काडिल्लो तरी सरकार पडनाशिल्लें. सो तुमकां ही वस्तुस्थिती पुराय खबर आशिल्ली. सो तुमी ठरयलें की आमी एक 5 वर्सां काडया, मागीर कितें करपाचें तें पळोवया म्हणून. 5 वर्सां काडुया हें आमी पयलींच ठरयलें. 5 न्ही 10 वर्सां काडपाची ठरयल्ली आमी तेंचे बरोबर. गोंयांत एक भक्कम सरकार आनी भक्कम बरो विकास दिवपा खातीर हें करपाचें आमी ठरयल्लें. पूण तातूंत त्यांनी जावन आमकां कडे काडपाक लागले. ते आमी कडे सोरूं ना. फाटले चवथीक तुमकां खबर आसा तुमच्याच स्टुडंटाचेर दीपक ढवळीकरान ते हेडलायन चवथी आमी बसता गणपती पुजा करपाक एका सायडी स्टुडंटाचेर त्यो न्यूज येता. तुमकां खबर आसतलें. ह्यो न्यूज कोण पसरयतालो? ह्यो न्यूज तुमकां कोण दितालो? तुमी म्हणटात एक शिस्तबद्ध रितीन मोगो कुशीक काडपाचे तांचे प्रयत्न चालू आशिल्ले. कित्याक लागून? तांकां खबर. तांचे कडेन पूर्ण तूं म्हणटा तशें 21 तांचे कडेन सबळ आशिल्लें, पूण ते काडूंक शकूं ना. कारण केंद्रीय नेतृत्व भक्कम आसा न्ही.
कितें ते काडूंक शकू ना. पूण जेन्ना 3 म्हयने उरले तुज्या प्रश्नाचें उत्तराक येता, जेन्ना निवडणूक जवळ आयली आमी युती बद्दलची बोलणी सुरू केली. आता 3-4 म्हयने जाले आमी आता फाटले 4 महिने 4 महिने. ओके. कितें 3-4 बैठको जाल्यो आमच्यो, तातूंत कांयच निष्पन्न जायना. आज करुया, फाल्यां करुया, परवा करुया, वगैरे करुया. निष्पन्न जावपाचें केन्ना? खरें म्हणजे 6 म्हयने पयलीं आमचें ठरूंक जाय आशिल्लें, कारण आमी लोकां परत परत वचूंक जाय आशिल्लें, लोकांक सांगूंक जाय आशिल्लें बाबा हें चित्र आसा. तुम्ही खंय तरी उदाम उरताले, तरी पूण आमी पळयलें, कारण आमी उतर दिल्लें 10 वर्सां खातीर, पूण आमी रावले. इतलें करून डिसेंबर पर्यंत रावले आमी. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ह्यो मिटिंगो चालू आसताल्यो, पण निष्पन्न कांय जायना, निर्णय कांयच ना. कांयच निर्णय ना. कितें शेवट म्हणलें आमी निर्णय जावचो ना, आमकां लास्ट पर्यंत अशेंच रावचें लागतलें आनी मागीर आमकां खंय तरी एक डिसिशन घेवचें लागतलें, वेर वी वील बी नो मोर. आमी पक्षाचे तुमकां कितें दिसलें की आमचे आमचो हो पक्ष जो आसा 1999 ची पुनरावृत्ती जातली जावं शकता म्हणून अशें तुमकां स्पश्ट दिसपा लागलें. त्या खातीर एक पक्ष ह्या नात्यान, एक आमदार, एक नेतो ह्या नात्यान पक्षाक आमकां मगो पक्षाक आमकां त्रासांत घालपा नाशिल्लें. पण एक गजाल दीपक बाब, फाटली 3 वर्सां म्हयन्यांतली काय वो एक कडवटपण न्ही वो कडवटपणा म्हाका जितलो जाणवता आतां फाटले एक 3 वर्सांचो. तुका सांगता 2.5 वर्सांचो ज्या दिसाच्यान नवो मुख्यमंत्री आयलो त्या दिसाच्यान ही कडवटपणां सुरू जाल्या. आनी त्या दिसाच्यान 6 म्हयन्यांनी आमी प्रत्येक जांचें जें रॉंग आमकां दिसता, जे ते कितें करता तें आमी लेखी केंद्रीय सगळ्या वयर पर्यंत पावयले. लेखी तांकांय तेजी जाणीव आसा. आमी ओगीच पेपरार येवन बॉम्ब मारुना किंवा प्रसार माध्यमां येवन हें मारुना. आमी प्रत्येक फावटी ती लेटरां दिल्या. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां तूं खंय चुकता हें आमी बरोवन दिल्लें आसा. कांयच फरक पडलो ना. कांयच फरक पडना. म्हणजे तुमी चिंता, आमी ह्या लोकशाही राज्यात रावता, गोंयच्या जनता आमकां पळयता. पण एक आसा दीपक बाब की हांव कित्याक म्हणटालो की फाटली 2.5-3 वर्सां सावन हो कडवटपण सुरू जालो म्हण तांणी आरोप करपाक स्टार्ट केलें की तुमी तांच्या मतदारसंघात वचून काम करपाक सुरवात केला आनी तुमचो खंय तरी प्लान आसा की ही एक 5 वर्सां सोंपलीं की स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवपाचो आनी ज्या जाग्यार भाजपाचे आमदार आहात त्या जाग्यार तुमचे उमेदवार घालपाचो. म्हाका सांग, ते फोंड्या आनी पिळवडा सदांच मिटिंगो घेवन कार्य करता. आमकां सांगनासतना सुद्दां एपॉयंटमेंट लेटर वाडटाले. आमी कितें म्हणलें तेंचे बद्दल? कारण दोगूय तरी एक आसा. म्हाजे लोक आसले काय हांव सांबाळटलो, तेंचे लोक आसा ते सांबाळटाले. दोनूय मेळून ती शेवट युतीची मतां न्ही. हो विचार थोडो तरी येवपाक जाय न्ही. तूं म्हाका सांग पळोवया, दोगूय जेन्ना आमी एक आसा तेन्ना तुजे मनशाक तुवें समजोवपाचें, म्हजे मनशाक हांवें समजोवपाचें, घट्ट करून परत युतीचो तुम्ही मान्य करता की तुम्ही तांच्या मतदारसंघात काम करताले. काम करपाक न्ही, आमच्या जंय खंय पळय महाराष्ट्र एमजी पक्ष हो गेले 50 वर्सां अस्तित्वात आसा. एका निशाणेचेर सातत्यान 38 विधानसभेत ताणें दवरिल्लें आसा. गोंयभर तेचो मतदार आसा, गोंयभर तेचे कार्यकर्ते आसा. कितें आज आमकां सत्ता मेळ्ळ्या, युतीच्या धर्माच्या निमित्तान सत्ता मेळ्ळ्या. काँग्रेसीन तांची कांयच कामां करूं नाशिल्लीं. कितें काँग्रेसीन तांची कामां करूं नाशिल्लीं म्हणटकीर तेच अशें जळा पडिल्ले. युती वेळार ते सगळे एक कडेन रावले. बरोबर. युती वेळार जेन्ना आमी तांकां सांगलें तुमी बीजेपीक मतां मारूं जाय, तेन्ना तांणी सांगलें आमी मारता, आमची थोडी कामां आसा करा. ती आमची जबाबदारी न्ही तांची कामां करपाची. तुम्ही म्हणटा आमी गोंयचे मंत्री आसा, तुम्ही फक्त तांच्या मतदारसंघात सरकाराचीच कामां करताले. मंत्री आमी सरकाराचीच कामां करपाची. आमी तुम्ही मगोचे काम केलें ना. सरकाराचीच कामां केले आमी. ते म्हणताले की तुम्ही अशे तरेन त्यांचे विचार तांचे पांय कापतात. इतले नॅरो त्यांचे विचार कशे आसूं शकता ते व्हडल्या राष्ट्रीय पक्षाचे ते म्हाका खबर ना. ते त्यांनी पळोवपाचें. पूण हो धर्म हो साहजिकूच आसा. तुका सांगता हांव, म्हज्या पंचायतींनी त्यांचो सुद्दां सरपंच हांवें केला. पण म्हाका एक गजाल सांगात, तुमच्या आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकराचें वायटपण कितें? काय कारण तुमचो जो एक सामको आउटबस्ट जालो
तो आउटबस्ट सारको डिसेंबराक जालो. तुम्ही फाटले अडेच वर्सां तांचे बरोबर काम केलां. तुम्ही केन्नाच हो आउटबस्ट जनरली दाखयला जनतेक दाखोवपाचो नासतालो काय युतीचो धर्म भितरले भितर आमी सांगले तुका आमी कितलीशी लेटरां बरोवन तेंचे पर्यंत पावयल्या हें अशें करुया हें अशें तुमची सगळ्यांत व्हडली कंप्लेन कितें लक्ष्मीकांत पार्सेकरा बद्दल? एडमिनिस्ट्रेशनूच ना तेजे कडेन, फायलीच तेजे कडेन पास जायना, तेजे कडेन जे रिसिप्ट येता त्यो बाबा कश्यो दिवच्यो, कोणाक कश्यो पावोवच्यो हें कांयच ना. आपल्या येता त्यो फायली आपल्या जाय त्यो फायली कशें पास करपाचें ना, प्लॅनिंगूच ना जाल्या. म्हणून तर आज इतलो अधोगती कारभार जाला न्ही थंय. तुम्ही कितें चिंतता की फ्रांसीस डिसोजा तुमकां चड लायक ह्या पदा खातीर अशें कित्याक दिसलें? सिनियर मोस्ट म्हणून. सिनियर तुमी सिनियरिटीन वताले? सिनियरिटीन वचपाक जाय, सिनियरिटीन म्हणून वचपाक जाय. लायक असो न्ही, सिनियरिटीन या. ते कोणाक दुखापत जायना सिनियरिटीन घ्या. जशी मंत्रपद कशी दिली 2 टर्म जाल्ल्याकूच दिली, ती सिनियरिटी पळोवनूच दिली न्ही. तशें आतां मनोहर पर्रीकर ना जाल्यार त्या सिनियरिटीन ते दिवपाचे. आज इवन मुख्यमंत्र्यांचा आर्ग्युमेंट असा की तुम्ही संधी साधू म्हणून तुम्ही 5 वर्ष काँग्रेसी बरोबर काढली, 5 वर्ष बीजेपी बरोबर काढली आणि आता तुम्ही स्वतंत्र अस्तित्वा खातीर वतात. संधी साधू हा शब्द भारतीय जनता पार्टीन तुमचे विशीं वापरला. हाव वूड यू रिएक्ट टू इट? संधी साधू आम्ही काय ते आमचे कडेन युती करून घेतली, 21 हाडले आणि आमकां भायर उडयले. संधी साधू कोण? जाय तेन्ना वापरले, नाका तेन्ना भायर उडयले. तूं चिंत ते संधी साधू कोण ते? आम्ही कशे संधी साधू जावं शकता? आमच्या नांव मोगोच्या नांवार मतां घेतली, 21 हाडले. कितें आतां अडचण येवपाक लागले, आमकां भायर उडयले. आतां संधी साधू कोण तर तूं पळय. आमी जावन भायर सरूं ना. आमी जावन भायर सरिल्ले जाल्यार आमी संधी साधू म्हणटले आशिल्ले. आमी भायर सरूं ना. तांचा आर्ग्युमेंट तो की तुम्ही काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले, तुम्ही बीजेपी बरोबर आशिल्ले आणि दोन्ही सरकारां भितर सत्ता भोगून मागीर तुम्ही आमी आशिल्ले कित्याक? आमी आशिल्ले कित्याक तर सरकार स्थापन जावचें, स्थिर सरकार गोंयांत मेळचें, परत निवडणुको येवच्यो न्ही 2-2 वर्सांनी. म्हणून आमी काँग्रेसीक दिले, कारण आमची संख्या 2च आशिल्ली तेन्ना. कितें आनी सरकारांत रावलो की गांवचो आनी मतदार कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास हो करूंक मेळटा. म्हणून आमी रावले न्ही. आनी तांकांय गरज आशिल्ली. सांग पळोवया, सरकारां उडयली कितें मेळटलें? 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी सरकारां उडयली, 6 म्हयन्यांनी परत निवडणूक घेतले. कारण गोंय हें खूब छोटें ल्हान राज्य आसा. कितली सरकारां उडोवपाक जाता, कितले निवडणुको घेवपाक जाता 6 म्हयन्यांनी. त्या खातीर गोंयच्या हिताचो विचार तरी करूंक जाय न्ही थोडो तरी. आज तुम्ही काँग्रेसी बरोबर युती केली म्हणूनही डिसअपॉइंटेड आसात आणि भाजपा बरोबर युती केली ही चूक झाली? वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड. काँग्रेसी बरोबर आमी युती केली, पोस्ट अलायन्स केल्लो, तांकां तेंको दिल्लो सरकार फॉर्म करपाक, तांकां तेंको दिल्लो सरकार स्थापन करपाक. पूण मनमानी कारभार कोणाक करपाक आमी कोणाक तेंको दिवना. विकास, बरें काम करपाक, बरें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक, ह्या खातीर आमी सगळ्यांक तेंको दिल्लो. मनमानी कारभार करपाक कोणाक दिवना. भारतीय जनता पक्षा बरोबर 2012 युती केली, ही चूक झाली अशी दिसता? ना, चूक जावंकूच ना. नेतृत्व मदीं बदलली ही मोठी चूक झाली. आज मनोहर पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार कांयच जावचें नाशिल्लें आनी फुडें 5 वर्सां वतली आशिल्ली. एक उलटो प्रश्न जाता मुद्दम. आज समजा मनोहर पर्रीकर परत आयलो गोंयांत, हांवें 3 फावटी आपयला, हांवें 3 फावटी आपयलो. हांव विचार ताका तूं, हांवें 3 फावटी ताका सांगलें तुमी गोंयांत या, गोंयची परिस्थिती बिगडत चल्ल्या म्हणून. आज परत आयलो जाल्यार तुम्ही युतीचे फेरविचार करतलो काय तो परत येवन फेरविचार करपाची वेळ गेली? वेळ गेली कारण 1 म्हयनो निवडणुकी उरला. आज मनोहर पर्रीकर परत आयल्यार सुद्धा जायना. 1च म्हयनो उरला, त्या खातीर जायना. 3 म्हयने पयलीं आशिल्लो जाल्यार जरूर आमी जेन्ना तेंचे बरोबर आशिल्ले तेन्ना जरूर विचार करूं येता. आज जावपाक शकना. आतां शकत ना. आतां आमी गेले फुडें, आमचे स्वतंत्र धोरण घेवन गेले फुडें. एक दुसरो आरोप करतात ते की आमी जे सगळे निर्णय घेतले कॅबिनेटा भितर, धरून माध्यमाचो मागीर कसिनोचो, सगळे निर्णया भितर यू आर अ पार्टी टू इट, यू आर अवेअर अबाउट द डिसिजन, साइन केल्यात सगळी कॅबिनेट नोट. एज अ गव्हर्नमेंट वी शूड बी देयर.
वी शूड बी देट एज अ पार्टी वी हॅव अ इंडिपेंडंट हें कितें आमकां विचार इंडिपेंडंट आसा आमी सरकारात ते म्हणटा तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं ना आमी सरकारात तुम्ही सरकारा असताना ऑब्जेक्शन घेतलं ना हो तांचो आरोप ऑब्जेक्शन घेवपाक प्रश्न येना सरकारात कॅबिनेट ही तशी जायना कितें कॅबिनेटात डिस्कशन जायना डिस्कस जाता आमी जेन्ना पॉलिसी केली तेन्ना काँग्रेसीन MOIचो इंग्लीश दिलो हय कितें त्या खातीर काँग्रेसीची डिफीट जाले तेन्ना आमी पर्रीकार बसलो विश्वासान घेतलो की बाबा परिस्थिती आयची कितें आसा ती सांगली एक पॉलिसी ड्राफ्ट करुया आनी 2 वर्सांनी बाकीचें कितें मागीर हळू हळू कशें मोकळें करपाचें तें करुया हें सांगलें ताणें आनी त्या खातीर पॉलिसी केली इतलेंच करुया सद्या आनी कांय करपाचें ना फुडें मागीर आमी कशें कमी करपा तशें पळोवया म्हणजे कोंकणी मराठी जास्त कशी घालपाक मेळटा आनी इंग्लीश कशी कमी करपाक मेळटा विश्वास दवरूंक जाय मुख्यमंत्र्यांनी 26 जागा घेवन आमी आयिल्ले केली पॉलिसी 2 वर्सांनी पूण जेन्ना कायदो म्हणून आयलो अमेंडमेंट म्हणून आयलो तेन्ना आमी विरोध केलो कॅबिनेटाक नाका म्हणून आमी अशें ना म्हणून तर तो अमेंडमेंट येवना न्ही आमी तर हय म्हणिल्लो तो अमेंडमेंट विधानसभेत येवन पास जातलो आशिल्लो आज आमी विरोध केलो म्हणून तो उरलो यू आर मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट यू आर सेइंग दॅट मगू पक्षान आडायलो कॅबिनेटा भितर म्हणून अमेंडमेंट विधानसभेक आयलो ना कॅबिनेटा येवकूच ना चर्चीक तो करून ड्राफ्ट केलो तेन्ना आमी आडायलो आमी ना म्हणून सांगलें इट इज नॉट अ बिग स्टेटमेंट इट इज एवरीबडी नोज इट विधानसभे भितर सरकारान सांगिल्लें की देर आर सम लीगल लॅकुनास इन द प्रपोजल दॅट इज वाय वी आर सेंडिंग इट टू सिलेक्ट कमिटी म्हणून तुम्ही म्हाका सांगतात की आमी विरोध केला ते फक्त तोंडार सांगपा पुरते विधानसभेक अमेंडमेंट आयलो ना हो तुमच्या विरोधाक लागून नॉट बिकॉज ऑफ एनी लीगल लॅकुनास म्हणून that might I don't know I have not studied the legal lacuna that was what was told in the assembly that we have not told they have told it पण त्या अमेंडमेंटा विरोध आशिल्लो म्हणून तो तसो सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडलो तुम्ही म्हणतात की तुमच्या विरोधाक लागून ही अमेंडमेंट विधानसभेक आयली ना दे आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट येस डेफिनेटली एवरीबडी नोज इट तुम्ही म्हणतात की पक्ष म्हणून तुमची वेगळी भूमिका आणि सरकारातले मंत्री म्हणून काय सरकाराचे गजाली तुमकां मान्य करचे पडले त्यो तुमकां मान्य करच्योच पडले तांचो आर्ग्युमेंट आहे की तुम्ही एक लेवलाचे ऑब्जेक्शन घेनाशिल्ले तुम्ही आज म्हणतात की आम्ही अमेंडमेंटाक ऑब्जेक्शन घेतले पण ते म्हणतात बाकीचे निर्णय जाते तुम्ही आज सरकाराचेर टिका करता हे डिस्कशन जाता हय ऑब्जेक्शन घेवपाचें नासता डिस्कशन जाता डिस्कशनाचेर सोल्युशन येता आनी त्याचेर मागीर तो एप्रूव जाता बरोबर लक्षात आयली ऑब्जेक्शन घेवप हें करप अशें कॅबिनेटान आसता कारण सगळी पावर सीएमाक आसता सीएम सगळ्यांचे म्हणणें आयकून घेतकीर सोल्युशन काडटा पण तुम्ही तुमचो एक निषेध जो आसा तो ऑन रिकॉर्ड हाडपाक शकतात न्ही ना थंय कितें हाडपाची गरज ना दुसरो मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार आतां GSIDC आनी PWDचो जाचेर तुम्ही खूब आवाज काडला आनी टिकाय केल्या ह्याही गजालीचेर तुम्ही उघडपणान फाटली 4.5 वर्सां केन्नाच कांय उलयलें ना कित्याक हें जें कितें आज परिस्थिती जी आयल्या ती लास्ट ह्या 1.5-2 वर्सांतूच आयल्या 4.5 वर्सां येवना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्याच्यान 2014 डिसेंबरा नंतर सुद्धा 3-4 महिने व्यवस्थित आशिल्ले एकूच खातें काडिल्लें म्हजें त्याच्या नंतर त्यांचे भितर धुसफूस कितें आसा 21 मध्ये ते आमकां कळनाशिल्ली कितें धुसफूस चलताली इतले कानार आयकूं येतालें त्याच्या नंतर ते सगळें व्हांवत गेलें 1.5 वर्साच्या काळात 1.5 वर्साच्या काळात कसलोच कंट्रोल कोणाचेरूच उरलो ना कितें कसलोच कंट्रोल कोणाचेरूच उरलो ना आज तुम्ही जेन्ना म्हणटात की तुम्ही स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयतले सुदीनबाब तुमचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार आसतले उमेदवार आमी डिक्लेअर केला हय तुम्ही डिक्लेअर केला यू आर वन ऑफ दी तुम्ही आणि आम आदमी पार्टीन सध्या क्लिअरली आपली उमेदवार मुख्यमंत्री पदाचे डिक्लेअर केला करूंकूच जाय न्ही लोकांक कळपाक लोकांक नेतृत्व कोण येतलो हें समजुपाक जाय हय जाल्यार लोकांक मदीं व्हरूंकूच जाय न्ही तो जाल्यार तुम्ही म्हाका एक गजाल सांगात तुम्ही युतीची गजाली कशी पळयतात गोवा आमी आज मेरेन गोवा सुरक्षा मंचाक उलयतना आयकला की आमी मोगो बरोबर युती करतले मोगो आमचे बरोबर येतलो पण तितलो फॉन्ड रिस्पॉन्स सारको मोगो कडच्यान केन्नाच आमी आयकल्लो ना अजून बसून युतीची बोलणी चालू आसा
इन प्रिन्सिपल वी हॅव एग्रीड वी विल गो बोथ टुगेदर इन दिस इलेक्शन. कारण तसे समविचारी मतदार 8-10 मतदारसंघात आसा. त्या मतदानाचो फायदो दोगांकूय कसो जातलो हो विचार घेवन आमी फुडें वता. लास्ट आनी काही 4-8 दिसांनी सीट आणि शेअरिंग आणि हे सो यू आर सेइंग दॅट अलायन्स इज ऑन, ओनली डिटेल्स नीड टू बी वर्कड आउट. डेफिनेटली इतली तुम्ही क्लियर सांगता. सांगता. दुसरी गजाल हा की तुम्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकारा बद्दल खुबश्यो गजाली उघडपणान आतां सांगल्यो. मांद्र्या तांचे अगेन्स्ट तुम्ही उमेदवार घालतले, गोवा सुरक्षा मंच उमेदवार घालतलो काय सगळे ऑपोजिशन मिळून एक उमेदवार घालया आणि पार्सेकाराक त्रास करया. मगो पक्ष थंय उमेदवार घालतले. काँग्रेसीन घाल्यार तुम्ही घालतले. आम्ही घालतले. कोण कितें घालतले हे आमकां खबर ना, पूण मगो पक्षाचो मांद्रे हांव मगो पक्षाचो पयलीं पसून बालेकिल्लो आनी आज मगो पक्षाचे वारें गोंयभर फिरता भोंवता. लोकांक दिसता परत एकदा हो प्रादेशीक पक्ष सत्तेर येवचो आनी हेचे कडल्यान कितें ते एक्सपेक्टेशन आसा पयलीं केल्ली तशी. भाऊ साहेब बांदोडकरान ज्या एक्सपेक्टेशनान हें चलयल्लें गोंय त्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे हें गोंय चलता की ना हे पळोवपाची उमेद गोंयकाराक आसा. आनी त्या खातीर परत एक नवें वातावरण मगो खातीर जाल्लें आसा. त्या वातावरणाचो फायदो आमी कसो घेवचो हय दॅट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रॅटजी. लास्ट म्हाका सांगात, सगळ्या अंडा तुम्ही 22 मतदारसंघ करतले, गोवा सुरक्षा मंच 14 मतदारसंघ कॉन्टेस्ट करतलो. व्हॉट इज द फायनल फिगर नाव? हाऊ मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट? आमी मिनिमम 19 ते 22 कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिमम आमी कॉन्टेस्ट करतले एमजीच्या माध्यमांतल्यान. आणि बाकीचे अलायन्स पार्टनरा बरोबर तुम्ही हे करतले. बट एज अ अलायन्स यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट ऑल 40. ऑलमोस्ट 40, नॉट ऑल 40, ऑलमोस्ट 4-5 कमी पडत. बट ते तुम्ही म्हणतात की 35 मतदारसंघ तरी तुमची जी युती आसा ती कॉन्टेस्ट करतलीच. यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट. दीपक बाब आयले, इतली सदाच्याच भशेन सामके इतली मनांतल्यान उलयले. थँक्स अ लॉट. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक यू.